असले फाटी असले हांव चिड्ड्या घाल्लो. तूंय चिड्डे माझे 5 ब्रेस्ट म्हणलेले की ब्लड सर्क्युलेशन जायना इतले सून जाले. हां ओके इतले हे जाल्ले. बट आतां तुमी तुमचे कोण आसा हॉस्पिटलान? हय माझे भाव आसा बरें आसा. ओके ओके. आनी हे कित्याक लागून जालें तुमकां कितें खबर आसा? ना ते हांव लायनीन घाल्लो ते म्हाका हां तुमच्या फाटोफाट पडले. फुडें पडले तेज्या बरोबर आमी फाटल्यान सर हेजे पयलीं भगदड जालेली आसा अशी स्टॅम्पेड जालेला भगदड जाली? अशी गर्दी आसात न्हू हय म्हणजे ह्या फावटी चड भगदड जाली. भगदड चड जाली. ओके सर हेजे पयलीं जाल्ले भगदड केन्ना अशी? भगदड जातात थंयसर जात्रेक मातशी तरी भगदड आसता पूण ती मॅनेज जाताली ती. हां जाताली ती बारीक हांवें जात्रा 20 वर्सां म्हणजे विथआउट पोलिसा शिवाय ती जात्रा पळयल्या आनी तेन्ना सुद्दां अशे इन्सिडंट घडना जाय. त्या टायमार अशी सुद्दां जात्रा हांवें 20-21 वर्सां जाली 21 वर्सां. हे पुलीस सेक्युरिटी गेल्या वर्सासून दिश्टी पडटा आमकां. ना ह्या 5-6 वर्सांक दिसता ते. हां हांव ट्राय करतालो फुडल्यान काडपाक एक देवतेकूच रोग आहलो तेका लागून सगळे जण पडलेले थंय पडलेले ते हांव ट्राय करतालो काडपाक तांकां पुलीस कोणूच हेल्पाक येनासले. मागीर कशें तरी तेंच्यांनी काडले तांकां फाटल्यासून कशें तरी क्लियर जालें. तेच्या उपरांत आमी तांकां एम्बुलन्सांनी घालताले तरी पूण ते पुलीस एकाय धोणाक हात सुद्दां लायनासले. ते कशें आसलेले ती सामको स्लोप आसलेलो देवती आसली थंयसर तेंच्यांनी सारको देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घालताले पोलिसांनी. आनी कशें आसता शिरगांवची जात्रा गर्दी ही जाता जुनी ही जातात पूण थंयसर पोलीस रावंक जाय आसले. रोप घातलो म्हणून जायना लोक ते हांव थंयसर आसा म्हाज्या फुड्यान हें घडलां सगळें. 2 बायलां त्या रोपाक गोंदाली आनी पडली. पडल्या बरोबर जे फाटले जितली जुणी येताली पळय ती तेजेर पडत गेली वयल्यान जाल्यार कोण धांवोन येयना. लोकांक अशें हें करपाक पोलीस कोण धांवोन येयना थंयसर पळयता अशें. हें सगळें पोलिसांचें मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलें आसा. कित्याक एक तर देवतेक तेंच्यांनी असो रोप घालचोच न्हू आसलेलो घालपाचो आसलेलो जाल्यार तो फाटल्या वाटेसून घालूंक जाय आसलो आनी थंयसर बॅरिकेड किंवा तेंच्यांनी उबे रावंक जाय आसलेले आनी एक सिस्टमॅटिकली एक ग्रूप भितर सोडपाक जाय आसलेलो पूण तेंच्यांनी तें करूंक ना. पोलीस थंय जाग्यारच नासलेले. कितकेशा लोकांक हांवें थंयसर तांकां तें सुद्दां विचारलें आरे बाबा ते मरता लोक CPR बी तुमकां शिकयल्या मरे एमर्जन्सी कितें तरी दिवंक. हांवें 4-5 जाणांक थंय दिला थंयसर उखलून येले आमी आनी गाडयेन हेंचे एम्बुलन्स ना पावाना ते पोलीस आमचे मागीर थोडी झेली घेवन येता केन्ना अर्द्या वरान. तेच्या पयलीं थंयसर ते हांगा थंय बेश्टेच खंय तरी कोण आसल्यार तांकां उठोवन धांवताले पूण तेच्या पयलीं थंयसर कांय ना. सांगचें म्हटल्यार हे सगळें मिसमॅच कित्याक एक सांगचें म्हटल्यार जात्रा सगळ्यांक खबर आसा ह्या जात्रेक भरपूर गर्दी जाता आनी तें जे फूल टोटली ते सारकें हँडल जावना त्या कारणान हेजो व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा. आनी गर्दी तेन्नाच जाल्ली अशें ना गर्दी पयलींच जाल्ली आसली. एज पर एक लायन ती तेव्हा उज्यासून वचपाक एक लायन तेंच्यांनी केल्ली पूण तेच्या पयलीं फाटल्यान 6-7 लायनी आसलेल्यो तेन्ना ते पुलीस जस्ट पळयताले तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेतल्यार अशें जावंक फावनासलें. म्हाका 21 वर्सां जालीं हांव दोन आसा पूण अशें केन्ना जुनी अशें आमी भरपूर पळयल्या पूण हें कारण म्हणजे त्या देवतेक जो रोप घातलो पळय कित्याक सांग फोर्स जो वयल्यान येयलो तो देवतेक हाडपाना जालो. फोर्स सगळे लोक वयरूच पडों लागले एकामेकाचेर. ते रोपाक जेन्ना 2 बायलां गोंदून पडली तेन्ना लोक एकामेकाचेर पडले आनी पडले तांकां अरे हांव म्हणटा धांवोन येया आनी मदीं कितें तरी तुमी स्टॉप करा आनी ते रोप घाला आनी तांकां फाटीं तरी दवरा तें ना पळयता ओडून काडटा. अरे ओडून इतक्या लोकांसून कोणलो मनीस ओडोन येतलो येवंक शकना. हें सगळें खंय तरी एक मिसमॅनेजमेंट जाल्लेलो त्या खातीर हो एक आनी अशें म्हणटा पुलिसांचे 1000साच्या वयर पुलीस थंय आसले म्हणटा हें करपाक. हांवें थंय पयल्या जात्रेन 1 वरा पयलीं पुलीस ड्युटेर आहा जाल्यार तो रोखडोच मागीर 1 वरान सिविलान भोंवता आपले बायलें गर्लफ्रेंड असले. बट चडशे आमकां देवळानूच पळोवपाक मेळ्ळे पुलीस आनी देवूळ सोडून मागीर खंय तरी दिश्टी पडले तुमकां पुलीस दिश्टी पडले गाडयेन थोडे मोजके दिसताले देवळान तो टायम. बट असले 1000 पुलीस हे दिसता थोडे कडेन आसताले 1000 दिसोंक ना थोडे मोजके आसताले अशे फिरताना पूण तो जो रोप स्टार्ट जातलो पळय ह्याच वर्सा घातले तेंच्यांनी रोप गेल्या वर्सा घातलेलो पूण फाटल्यान घातलेलो तेंच्यांनी पूण ह्या वर्सा सामको ते देवतेक घातलेलो. सो हे शिरकोन पडले उपरांत सगळे पडले सगळे पडले फुडले पडल्या बरोबर चान्सूच ना न्हू. हेजे व्हडले जुनी फुडले तर दोगा पडटा तेच्या वयर आनी 2 जाण पडटा इतले पडल्या बरोबर फाटल्या लोकांक खबर ना न्हू की फुडें पडल्या म्हणून ते एक टायम पर्यंत ते दुखलीत गेले लोकांक कित्याक शिरगांव जात्रेक जुनी तशीच आसता. सर हे भगदड जाले पळय आतां जे स्टॅम्पेड जाली हितून कितले जाणां सोंपले कितें तुमी आसतना कितें जालें?
जे टायमार खूप क्रिटिकल आसले. क्रिटिकल अशें न्हू, एक हार्ड न्हू तरी अशें क्रिटिकल दिसताले सामके. तितूंतले अशें हांवें तरी पळयले की थंयसर म्हाकाच तरी 4 अशे आसलेले, तांकां कांयच नसलेले. सांगचें म्हटल्यार तरी आसतना तांकां कोण उखलपाक थंयसर धावा करिना, गाडयो पावना. सांगचें म्हटल्यार 108 न्हू केन्ना कोणा कडेन व्हिडिओ बीन आसा जाल्यार काडून पळया तुमी. इतल्याशा टायमान थंयसर पावल्या. थोड्यांक मागीर ते फायराचे बी गाडयेन भरून आमी व्हेले. मागीर आमी धांवता हांगा थंय कशें मेळटा तशें घेवन व्हरून व्हेले तुमी. आनी ते आमी व्हेल्या. पोलिसांनी व्हरोंक ना, पोलिसान दिसचें ना तुमकां. आणि हे पहिले पावटी लहराईचे जात्रेक जालेले आसा, केन्नाच अशें जावंक ना. बारीक बारीक जालेले आसा. 21 वर्सां जाली, अशें केन्ना पयलीं जावन नासलें. पूण अशें आयकोंक येयलां की गेल्या वर्सा धुणी जाल्लेली आनी 2 बायलां सोंपलेली. थंयसून तरी कितें तरी हे पावटी तेजेर हे घेवपाक जाय आसलेलें, पूण तेजेर कांय जावंक ना. कळटा न्हू, सरकाराक आतां खबर आसपाक जाय की येदी व्हडली इतले भावीक लोक घेवन येता. आनी आयज कशें जाता, आयज सगळ्यां कडेन एक म्हणजे व्हेकल्स आसा जाल्यार लोक एक भरोन येता. धोण आनी लोक आनी कशें जाता, धोणां खातीर एक मोजको टायम आसता. त्या टायमान जे कितें करूंक जाय ते हेजे शास्त्रा प्रमाणे ते करूंक वयता. ते सगळे घाईन आसता आनी सिवील जे भायले लोक येता तेतून मागीर आनी गर्दी करता. ताका लागून सारको एक गव्हर्मेंटान तेजेर एक असो म्हणजे हांव म्हणटा कितें खबर आहा, फिक्स हे आसपाक जाय तेका. आमी अशें भायर देवळान वयता पण फिक्स आमकां बॅरिकेड. देवळान सुद्धा अशे प्रॉब्लेम जाता, जेन्ना हात तुटता कोणाचो, हात फ्रॅक्चर जाता, जेन्ना भितर घेताना. आयज पळय, आयज कितलेशेच लोक आयज मेले म्हणून आमकां सोंपले म्हणून आयकोंक येता. खूब वायट दिसता, अशें घडपाक जायना. आयज दुर्दैवान तेजेर आमी थंयसर ना जाल्यार विक्टीम जावंक शकता. आयज खूब भंय दिसता फाल्यां जात्रेक येवचें. बट हे हितून कोण कोण आसले सर? तरणाटे आसले, कितें कोण आसले, कितली चोर? तरणाटे आसले, भुरगे आसा, यंग भुरगे, बारीक भुरगे आनी अशे सामके फटफटताले. पूण तांकां कोण काडपाक आनी अशें सांगचें म्हटल्यार न्हू, हांवें अशें थोड्यांक CPR माउथ टू माउथ सुद्दां तांकां हे दिल्लेलें आसा, तांकां ऑस्कल्टेशन. पूण काय करतलो, जाता तितलें आमी पळयलें, आमी करपाक ट्राय केली. हितून तुमी 9 जाणांक CPR दिवपाचे प्रयत्न केलो आनी 9 जाण क्रिटिकल आसले. आसले क्रिटिकल आसले सामके. म्हणजे तांकां व्हरपाक आनी कितें करपाक थंयसर कितें नासलें, कितें करतले. थंयच्यान आमी तळी आसा पळय थंय उखलून घेवन येयले. ओके. पोलिसांचे ते धोणांक तरी अरे हांवें सांगलें तांकां डायवर्ट करा तांकां, खंय वयता. बट सर तुमचे उरले होमगार्ड चलपाचे खूब जाणांचे उरले दिसता. आनी कितें वयतलो, आमी लोकांक घेवन. खूब दुर्घटना आनी खूब हे जालेले आसा, खूब वायट गोश्ट आहा आनी हेचेर. बट हे सगळे कोणाचेर तुमी मिसमॅनेजमेंट? सारकें मिसमॅनेजमेंट. तुमी हे सगळ्याक सो ते आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांसून GMC शिफ्ट केलेले आसा. आमी मिसमॅनेजमेंट पळय, शिरगांवचे जात्रेक गेल्या वर्सा 2 जाणां सोंपली म्हणून आयकोंक येता. एवरी इयर थंयसर घटना घडटा. पोलीस जर 1000 म्हणटात जाल्यार सरकाराक खबर आसा की 1000 लोकांक पोलिसांची थंय गरज आसा. पूण तेंच्यांनी थंयसर धांवोन ते आपली ड्युटी तेंच्यांनी पार पाडूंक जाय आसलेली. ताका लागून आमी मिसमॅनेजमेंट. अशें ना की फर्स्ट टायम लोक जाले जाल्यार आमी म्हणूंक शकता. गेल्या फावटी पासून आतां तुवें जशें म्हटलें की जीव गेलो 2 जाणांचो, सो ह्या फावटी तरी पुलिसांनी हे करून सारकें घेवपाक जाय आसलें. कळटा न्हू, ते एक सुरवात आसलेली. ह्या फावटी जर बाबा इतले लोक जर आनी लोक जर समज जर 500 वाडले जाल्यार कितें जावं शकता हेचो तेंच्यांनी विचार करूंक जाय. तुमचो कोण आसा सर? तुमचो कोण आसा काय तुमी येयल्यात? ना आमचे वांगडचे आसले भुरगे आसले, ताका लागून ताका मायनर इंजरी आसली. सद्याक सगळे हॉस्पिटल फूल जालेले आसा. हांव आजिलोन वचोन येयला, थंय हांवें 2-4 जाणांक घेवन गेल्लो. तेंच्या वांगडाच मागीर हांव हांगार येयला. आतां आमचो आसलेलो ताका हांव म्हटलें तेजी खबर फुडें येयला. तुमी आतां खंयचे सगळे खंयचे? आमी लाटंबारचे. लाटंबारचे.